वास्को कदंबा बस स्टँडाकडेन भोंवतेर सकाळी पावसाच्या नेटार दोन मोठी खडपां देवन घरार कोसळ्ळी. वेळ बरो म्हूण घरांतले 3 जाण साल्वार. लुईस आफोन्सोच्या घरान घोव बायल आनी ताची 3 वर्सांची धूव अशी तिगांची फामील भाड्याक रावताली. सकाळी सुमार 9:30 ही गजाल घडल्या. घरातले सामान सगळे काबार जाला. 2-1 लाखाचे लुकसाण जाला आसूये म्हूण अदमास. चा पिवन जाली, चा पिवन बसून रावले. चेडवा टाइम जालो म्हण 8:30 केन्ना 9 वयता हांव. हाजी 8:30 भायर सरले, पावस थांबलो म्हण घेन भावान हेक रेडी करला आनी भायर सरले. भायर सर घेन सोप आसलो, सोपार एक मोबायल आसलो, मोबायल घेवन घेन हांव ह्या साडी येतानाचे चावयाचे आयदान आसलेली आनी बाथरूमा धुयक म्हण चावी आयदान गेले. आवाज येयलो, एक फादर सकयल पडलो म्हण घेन हांव ह्या साडी येवन घेन गप्पन बसले म्हाका कांय कळूंक ना. तेज बराबर आनी फादर पडलो. त्यान म्हाका कांय खबर पासून ना. डॅमेज कितें जाला? डॅमेज फ्रीज गेले. ते ग्राइंडर धाकटे ग्राइंडर ते गेला, फॅन, सिलेंडर, सोफा. घर ते चड तेंकोन आसा आनी आनीकूय रिस्क आहा ह्या घराक. 2 व्हडले फातर पडले. आल्फान्सो तिचे घर तें लुईस आल्फान्सो आनी तेजे भाड्याक रावतालो तो बाबडो आमचो बाप जुझेनास रॉड्रिगीज. तेजे एक धाकले बाय आसले आनी बायल आसले आनी तो दोगांय भायर सरलेले म्हणून ती देवाच्या कृपेन देव तेंच्या वांगडा आसा. आनी म्हाका दिसता हांव तांकां मामलेदार थ्रू, म्युनिसिपालिटी थ्रू जाता तितलो हेल्प करूंक पळयतलो. आनी आजून रिस्क आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करतां जी घरां तेंकोन आसा तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें आनी आपलें आयुश्य धोक्यान घालचें न्हू अशी रिक्वेस्ट करता. आनी गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां जाता तितले बेगीन तांकां हेल्प करचें म्हणून. बुद्धिबळ चॅम्पियन जावंक खूब कश्ट पडटात. वरावराची प्रॅक्टीस, वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजींचो अभ्यास आनी सर्ती खेळपाक खूब कास्तिकेच्यो देश विदेशांत भोंवण्यो. भक्ती कुलकर्णीन फाटलीं 10 वर्सां वयर ही ताण तणावाची जीण अणभवल्या. ह्या प्रवासान ताका संपदा कुंकळयेकाराच्या उर्बा दिवपी पुस्तकाचो खूब आदार जाला म्हूण भक्ती बुधवारा एका पुस्तक विमोचन सुवाळ्यान उलयले. पॉवर युअर लायफ ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्याक आशियाई चेस चॅम्पियन भक्ती कुलकर्णीन मुखेल सोयरी ह्या नात्यान आपले अणभव सांगले. Mysterious mind and mystical power. Really, I just cannot hide my happiness. This book really changed my life. I was playing in Nasik tournament. I was supposed to play the last round at 9 o'clock. And I was having flight from Mumbai to Delhi at 4 p.m. So I was really tensed before the round, but then I just went through the book and it really gave me positive energy. And I could just feel the positive energy is just flowing through the book, and it gives me confidence. And I won the last round. It was against the race of time. Actually, the race was against the time because I was supposed to go by taxi to Mumbai and to catch the flight from Mumbai. And on the way we had a lot of obstacles. One of my friend in the taxi, so he was very surprised to see and singing in the taxi in such a tension situation. But thanks to Sampada ma'am for writing such a beautiful book. It really gives me a lot of confidence. संपदाची पुस्तकां हेर राज्यातूय खेळगडे वाचतात अशें भक्ती म्हणटा. Till the moment I came across the book Miracle Power, I just couldn't control my happiness, and I gifted the same book to my friends, 5 my special friends, and one of them is playing right now in Chennai, and I'm continuously trying to encourage her. Thanks to you, I'm becoming a motivator because of that book. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.